तेंच्यांनी आमकां दिसता ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो पळय केल्लो हांकां आमी दिल्ले बऱ्यापणान दिल्लो गव्हर्मेंट बॉडीचेर हेचेर ते आसले ट्रक एसोसिएशन आसले ते सांगले तुमचे जे कितें इश्यू आहा पळय ते आमी सॉर्ट करता तेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू करतलो म्हणून आनी काल अशें सडनली जालें की हांकां हेंच्यांनी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन ट्रक चालू करपाची आयज मनमानी केली आनी ते समाज ते म्हणूंक लागले की तुमकां आमी सगळें दिलां ड्राफ्ट दिला हे दिला आमकां ड्राफ्ट दिला तो सगळो मिटींग बीन जाल्या पळय कलेक्टर कडेन आमची ती सगळी वन सायड जाल्या ती आमी सांगलेले पळय तेजेर कांयच ना ते आतां कोणी कितें ड्राफ्ट कसो बरयलो तें आमकांय खबर ना पूण आमकां तो ड्राफ्ट जो मान्य ना मामलेदार साहेब येयलो आमचो PI साहेब तांकां आमी रिस्पेक्ट तेंच्यांनी आमकां रिस्पेक्ट दिलो तसो आमी तांकां रिस्पेक्टान तांकां सांगलेलें आहा जर कंपनी सांगता आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा जाल्यार तेंच्यांनी डॉक्युमेंट हाडूनी आनी आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहात हाडून तेंच्यांनी मागीर चालू करूनी आनी जेन्ना ते सांगतात तुमचे मॅटर कितें आहा ते कोर्टाक आहा तशेंच आमचे मॅटरूय आहा पळय हे हायकोर्टाकूच आहा तेन्ना मॅटराचे कितें इश्यू येता हे जातलो पळय तेन्ना मागीर फुडें पळोवया जो पर्यंत हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू बंद आसतलो म्हाज्या घरान येवपाची परिस्थिती ना इतको म्हाज्या घरान धुल्लो भरला ते आतां कशें रावपाचें घरान ते धुल्ल्यान आनी कितें करपाचें तें हांव न्हू कपडे सुकात घालपाक आसना बसपाक आसना कोणी येतले जाल्यारूय तांकां सांगपाक आसना जेयतले जाल्यार हें ना पाणी पियेतले जाल्यार सुद्दां अशें धापून कितके दीस पाणी दवरपाचें आनी पिवपाचें तर आमकां रातभर झेम ना आनी धुल्लान आमकां एक खोलो काडटलो खोलो मेळना रात आनी दीस ताका धुल्लो आमी तरी मातशें फुडें पडटा ती 2-4 घरां सामकी तेंकोन आहा हाका त्रास जाता म्हणून हांव उलयता न्हू हांव बेश्टो काय उलयना रात आनी दीस हे घडा जे जाता न्हू ते सोंसपाचें न्हू आतां त्यो गाडयो ह्यान पयली गाडयो चलनासल्यो ह्यान पयली गाडयो चला असो आवाज जायनासलो ह्यो आतां खंयच्यो गाडयो हाडल्या आनी कितें बॉक्सां बांदल्या न्हू ते तुका सादारण हांगा झेम पडपाचें ना ह्या वाड्यार आमकां गरीब लोकांक अशें प्रयास करूं नाका गरिबांक कितकी ताकद आहा न्हू ती त्या शेतकारीच जाणा आमी इतले धुल्लो खाता हेजें कितें विचारलें सांगलें कांयच ते कसलीच किंमत दिना इतलीं वर्सां जालीं सगळो धुल्लो धुवप ना कांय ना रेबो हें करता सिताडो घातले गेले मेमोरेबल लेटरां दिता तेंच्यांनी आमची कितेंच कारवाई केली ना म्हणून आमकां हांगा बसचें पडलें आनी ते म्हणल्यार कलेक्टर आमकां ऑर्डर दिल्या तेंचे डॅमेज फारीक करची पडटा म्हणून आमचें तेंच्यांनी परमिशन घेतलें आमकां अशें दिसलें कितें हांगा आयज तेंच्यांनी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जबरदस्तीन चालू करपाचें आसलें पूण तेंच्यांनी जबरदस्त पासून केलें न्हू आनी जो कोण ताका परमिशन दिता जबरदस्त करून तेजेर आमी कारवाई करतले